फकत गोंयांतूच न्हू जाल्यार संवसारभर फामाद आशिल्लें पोरण्या गोंयचें सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त अंदू कोरोनाचे सावळेंत मनोवचें पडलें. भोवतेक भाविकांनी ऑनलायन मिसाचो लाव घेतलो. तरीकय बरेच भाविकांनी व्हडले सायबाच्या दर्शनाक पोरण्या गोंयाक गर्दी केल्ली. सेंट फ्रांसीस झेवियर संवसाराक अंतरले उपरांत तैशान गुयेंगडॉंगच्या शांग चुआन जुंव्यार ताचे कुडीचें दफन केल्लें. ह्या जुंव्या वयल्यान ताची कूड फेब्रुवारी 1553त काडून व्हेल्ली आनी त्या उपरांत पोर्तुगीज मलाक्काची सेंट पॉल चर्चीत ताचे कुडीचें त्याच वर्सा 22 मार्चाक तात्पुरतें दफन केल्लें. त्या उपरांत 11 डिसेंबर 1553 ह्या दिसा ताची कूड गोंयांत हाडली. 2 डिसेंबर 1637 ह्या दिसा काश्यांवात घालून दवरलेली ही कूड अजून मेरेन बेसिलिका ऑफ बॉम जिजसांत पळोवपाक मेळटा. It's our bounden duty to stand for the values of the gospel. Wherever they are promoted, to support them. Wherever they are endangered, to raise our prophetic voice against them. As we thank God for the precious gift of St. Francis Xavier, whom we call with great love Goinso Sahib, may the life and example of St. Francis Xavier inspire us all to be joyful and courageous witnesses of Jesus at all times and in all places. São Francisco Xavier, ora cura, rada di samcha la storia. गोवा 365 ब्युरो